देवा तूं आमचो उजवाड, तुजो पोरजोळ भोगूंक येता. देवा तूं आमचो आदार, तुजी मदत मागूंक येता. बाबा पुताक आत्म्या, वंदन मोहिमा सासना. बाबा पुताक आत्म्या, वंदन मोहिमा सासना. आमचे कोरो तुजेर आमी तिगोट रावतात. देवा तूंच आमचो किल्लो, तुज्या कामाक आसरो मागता. बाबा पुताक आत्म्या, वंदन मोहिमा सासना. बाबा पुताक आत्म्या, वंदन मोहिमा सासना. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्याची जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवूट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज सावन आमी भाग्यवान फ्रांसीस सावेराचे परबेक 9 दिसांनी तयारी नोवेना सुरू करता. सगळ्याचो सर्ग आनी संवसाराचो आनी तांतून आसा ते रचनेचो ओरोम जावन आसा त्रिएक देव. ह्या पासत सुरवेकूच विशय घेतला असो जेजूच्या पावलांनी भाग्यवान फ्रांसीस सावेरा भाशेन त्रिएक देवा थंय एकचार थिरावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमी बावतीस घेतला. आमी आमचे मीस आनी मागणी सुरू करता आनी ह्याच त्रित्वेच्या नांवान आशिर्वाद घेता. जसो भाग्यवान फ्रांसीस सावेर त्रिएक देवा थंय एकचारान जियेलो, तशींच आमी जिवंक आमकां करपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. हेच देणे आमकां मागतना भाव भयणो, आमची जोण एकल्याच्यो गरजो देवा मुखार आमी हाडुया. त्याच भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमच्या घोराब्यांचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, आमच्या तरणाट्यांचेर, आमची जायतीं पयस आसात, भायल्या गांवांनी घोडी काम करतात, तांचेरूय आशिर्वाद मागुया. करीत भाशेन पिडींत बोडलिकेंत आसात तांचेय पासत आमी मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसलीच जावंक जायते पावट भाव भयणो जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी चुकता. त्याच दोनूय देवाचें हे वेळार बोगसणे मागून हे पवित्र मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. काळजाची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक, तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव अपराध. सोत भाग्यवन सदांच संकवार मारये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक, तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुमया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, एंड्रू आनी ताच्या बागेली रक्त साक्षांनी भावार्था खातीर कॉश्ट सोसून
आनी मोरो पुर्यान बाबार्थान ती रावन संवसाराचेर जुयत वेले. त्या दिसाचो आमी भक्तीन उगडास करता. तांचें जुयत संतोशान समरुमून तांची देख घेवन बाबार्थान ती रावंक आमकांय कुरपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान आनीक एक देवदूत स्वर्गांत तावन देवन येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिकजिकलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. तें पडलें, मोट्टें बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेली भुतां वस्ती करता. सगळे जिन्साची ओलशिकोनी आनी भिरांकूळ सुकणीं थंय जियेतात. उपरांत एका बोलीश देवदूतान दांतयाच्या पेडा सारकें एक फातर घेतली आनी अशें म्हणलें, सोमदिरांत अशें म्हणून सोमदिरांत उडयली. मोट्टें बाबिलोन शार हे पोरी एकाच फारान नेटान शेवटून पडटलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोत्र्यांचो नाद, पिल्लूक आनी तुत्तुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनीक केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनीक कदींच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांतयाचे आवाज आनीक कदींच आयकूंक येवचे ना. तुजे भितर दिव्यांचो उजवाड आनीक कदींच लोकलोकचो ना. तुजे भितर व्हंकले न्हवऱ्याचो ताळो आनीक कदींच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुज्या गाडयांनी अशें सगळे राष्ट्रांक फसयलीं. तेन्ना एक व्हड उरपोंजीची बोबाट स्वर्गांतावन हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जय, तारोन, मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायीक. आपले पोजडपणान संवसार मेलयला त्या नावदीक कोलवंतांक ताणें कास्त लायली आनी आपल्या चाकरांक जिवेशी मारल्यात तांचो ताणें सूद घेतलो. आनीक एक पावट ताणें बोब मारली. सर्वेस्पराक जय, तांचो धुंवर सासणाच्या सासणांक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणें घेतलां ती सुभागी. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. म्हणुया, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येतोर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. तो गवली आमी ताच्यो शेलयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव. आमी ताचो लोक
ताची पोरजा सोबाब मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. ताचे दारवोंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सरात, देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बरोबर गायात नोमान सोबाब मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माई मोग सासणाक उरतो, ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिनकेचे पिनकेन तो विस्वाशी सोबाब मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोरवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेरुसल्याक फौजेंत वेडो घालो तुमी पळयतली तेन्ना तांचे गोट्टाण लागीं पावलां म्हूण समजात. तेन्ना जुदियांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वेचें, आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वेचें, आनी खेड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वेचेनूय. तर बरयलोलें आसा तें सगलें पाळून येवचे खातीर सूत घेवचे दीस हे. ते दीस येतोच गोरबेस्तींचे आनी बाळकांक दूद दितोल्यांचे कोटा. देसाचेर व्हडले संकोश येतले आनी हे सोस्तीचेर रागाची शिरोट उप्रासतली. ती तोरवारींनी मरून पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळ्या लोकां मदें व्हरतले, आनी विद्वेशांचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुसल्याक पांयां तोळा मोस्तितले. सुर्या, चंद्रीम आनी नोखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गोरसतात तें पळोवन संवसाराची कुळां गाबरोवन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून आनी अंतराळाच्यो शक्ती कोलकोलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दोबाज्यान कुपावेल्यान आयलोलो ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भयणी बाबांनो, वेदी सेवकांक एक दीस कोमनेवाच्या संस्कारा विशीं शिकवण दितना हांवें अशें म्हळें, जाणान भुरग्यांनो, आमच्या कोमनेवा दिसा आमी जेजूक घेता आमच्या काळजान, आमी जेजूक घेता आमच्या जिवितान. एकल्या भुरग्यान हात वयर काडून म्हळें, फादर, म्हजी ग्रँडमदर सांगताली
आमी जेजूक घेता इतलेंच न्हय, आमी जेजूक घेतल्या उपरांत जेजू आमकां घेता. जेजूक हांव म्हज्या काळजान घेता आनी उपरांत जेजू म्हाका आपले वेंगेन घेता. ह्या भुरग्याचो जाबाब म्हाका बरो लागलो. कम्युनियन एकचार म्हणजे हांव जेजू सोवे आनी जेजू म्हजे सोवे. आयच्या ह्या पयल्या नोवेनाचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन त्रिएका देवाताय एकचार थिरावया. हो विशय आमकां एकचारान कम्युनियन ह्या जिविताक आपयता. आमचो बिस्म साहेब ह्या वर्साचे गवळीक चिटींत देवाताय आमचो एकचार कम्युनियन कसो जातलो हाचेर उतरावून 3 तोरां सांगता. पयले सुवातेर मागण्या वरवीं जावं हे मागणे आमच्या खासगी जिवितान, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितान एक समुदाय कशी फिरगोज कशी जेन्ना आमी मागणे कोत्ता तेन्ना देवाताय आमचो एकचार जाता. दुसरी वोस बिस्म साहेब म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचून. जेन्ना हांव पवित्र पुस्तक वाचतां हांव जेजूचें जिवीत नियाळटां. बागयोंत आगुस्तीन म्हणटालो जेन्ना हांव पवित्र पुस्तक वाचतां तेन्ना हांव जेजूक पळयतां. आनी तिसरे सुवातेर बिस्म साहेब म्हणटा संस्कारा वरवीं वेगवेगळे संस्कार आमी घेता तेन्ना आमकां तयारी आसता आनी ही तयारी आमकां एके भाशेन तयार करता, आयती करता देवाची कृपा, देवाची जोरीतली कृपा घेवंक. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवाच्या एकचारान तर आमी नाव, देवा सोवेतून आमचो कम्युनियन ना जाल्यार कितें घडटा? आयचें देवाचें उतर आमकां जबाब दिता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां प्रोकास्नीच्या पुस्तकांतलें. ह्या वाचपान 2 आवेसवरांतलें वाचप घेतलेलें आसा, 18वो आनी 19वो. 18व्या आवेसवरांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा, देवदूत बोवाळ मारून म्हणटा, मोडलें मोडलें शार मोडलें. आनी ह्या शार मोडल्या उपरांत कितें घडटा? ह्या शार मोडल्या उपरांत देंवचार आनी वायट वस्तू थंयसर वस्ती कोत्तात. हो 18वो आवेसवर आमकां उगडास कोत्ता. आमी तर देवाच्या एकचारान नाव, देवा सोवेतून आमचो एकचार ना जाल्यार आसा फकत निसणटण, गोडटाण आनी मरण. जाल्यार 19वो आवेसवर आमकां थंयसर मेळटा, जी कोण देवाच्या एकचारान आसात बोडवो उच्चारून म्हणटा सर्वेस्पराक जोय जोय. कित्याक ह्या सगळ्या मनशांक देवान सोडयल्यान आनी ती आज स्वर्गा राज्यान देवाची मोहिमा गायतात. कित्याक ती देवाच्या एकचारान जियेतात. आयच्या शुभ वर्तमानान बागयोंत लुकास आमकां तेच दिशेन आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक उलो करता. ह्या आयचें शुभ वर्तमान शेवटाच्या काळाक कितें घडटलें आमकां उगडास कोत्ता. जी कोण देवाच्या एकचारान जियेतात, जी कोण देवाच्या संबंधान जियेतात तांचें जिवीत कसलें? तांचे जिवितान गोडटाण ना, मरण ना. ती सगळीं देवाताय जियेतात. देखून तो म्हणटा हो जावन आसा आमचो तारुणाचो दीस, तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात कित्याक तुमी देवाच्या एकचारान जियेतात. आमचो शेवटाचो काळ आमी तो देवाताय एकचारान आसांव जाल्यार तारुणाचो दीस जातलो, ना जाल्यार आमकां तो गोडटणाचो आनी निसणटणाचो दीस जातलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी तर हांगासर आजारांनी एकठांय जाल्या जाल्यार बागयोंत फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक. कित्याक बागयोंत फ्रांसीस शावेर हांगासर जावन आसा एकचाराची खुणा. कित्याक तो देवाच्या एकचारान जियेलो आनी एकचाराची खुणा कशी, मिला कशी, ताका आमी आज लेगून आमचे मदें आमी म्हणटा बागयोंत फ्रांसीस शावेराची कूड आमचे मदें आजून आसा. कित्याक देवाच्या एकचारान तो जियेलो आनी एकचाराची खुणा कशी देवान ताका आमचे मदें दवरला. होच बागयोंत फ्रांसीस शावेर आमचो एकवट घडटा. देखून आमी गोंयचीच न्हय, गोंया भायली लेगून हांगासर एकठांय जाल्या, क्रिस्तांवूच न्हय हेर धर्माची लेगून हांगासर येतात. कित्याक बागयोंत फ्रांसीस शावेर आमचो एकवट घडटा. जाल्यार बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन
आमी देवाताय आमचो एकवट जोडूंक जाय. जे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान एकवटान जियेलो, एकचारान जियेलो, देवाताय एकचारान जियेलो जाल्यार आमी ताच्या पावलांनी चलून जेजू सोरशी पावूंक जाय. ही एकचाराची खुणा कशी आमच्या जिवितान ह्या नियाळा वरवीं कितें घेवया. देवाताय आमी एकचार कोत्तोले जाल्यार मागणें करुया. पूण मागण्याहून गरजेचें आमचो एटिट्यूड मागण्यांत. जेन्ना हांव मागणें कोत्तां म्हजें धोरण कसलें, हांव मागणें कोत्तां करूंक जाय म्हणून, हांव मागणें कोत्तां तो टायम टेबल म्हणून, हांव मागणें कोत्तां दुसरो कितें म्हणटलो, दुसरो कितें विचारतलो, हाका लागून न्हू. म्हजो एटिट्यूड गरजेचो, म्हजें धोरण गरजेचें, म्हजो आवेस गरजेचो मागणें कोत्ता जाल्यार. आयज हांव हांगासर आयलां जाल्यार नोवेनान वांटो घेता जाल्यार कित्या खातीर? मागीर फेरयेन भोंवंक जाय, काडयो बडयो घेवंक जाय, चणे घेवंक जाय, फुलां घालूंक जाय, वाती दिवंक जाय म्हणून ना. हांव तर मिसांत आयलां, हांव तर ह्या नोवेनान वांटो घेतां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची भोक्ती करून आमी सगळीं एक दीस जेजूशी पावूंक. धोरण गरजेचें, आवेस गरजेचो, आमचो एटिट्यूड गरजेचो मागण्यांक देखून पॉझिटीव एटिट्यूड मागण्यांक क्रिएट करुया. दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक वाचुया. भाग्यवंत हांवें सांगलां ते भाशेन भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा ह्या पानांनी पवित्र पुस्तकाच्या आमकां जेजू मेळूंक जाय. म्हणजे जेजूच्या तत्वां मुल्याचो परमळ आमी पवित्र पुस्तक वाचल्या उपरांत आमकां मेळूंक जाय. पवित्र पुस्तक जायते पावटी वाचलां आसतलें तुमी, ताचे श्लोक तुमी बायहार्ट जाणा आसतलीं. ताचेहून गरजेचें जेजूचें जिवीत जियोप, टू लीव हीज वर्ड. आमी तर जेजूचें उतरां जियेनाव, जेजूची तत्वां मुल्यां जियेनाव जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार निर्फळ जातलें. कित्याक जेजूच्या तत्वां मुल्याचो परमळ म्हज्या जिवितान ना. आज आमी समरण कोत्ता भाग्यवंत आंद्रू आनी ताचे सांगाती व्हिएतनाम देशांत जायते कोश्ट भोगचे पडले, दुमाळो भोगचो पडलो आनी शेकी तांच्यांनी मरणांत रोगतान आपल्या भावार्थाचें बी शिंपलें. हो जावन आसा जेजूच्या उतराचो आनी जिविताचो परमळ ती एकामेकाक दिवंक पावले. आमी तो देवाचें उतर वाचता, देवाच्या उतरान आमकां जेजूचें जिवीत दिश्टी पडटा जाल्यार ह्या जिविताचो परजोळ आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमी देवाचें उतर वाचल्या उपरांत ते जिवितान नियाळ्ळ्या उपरांत आमी संस्कार जावया. बिस्म साहेब म्हणटा ह्या संस्कारांनी आमी वांटो घेतल्या उपरांत ताची कृपा मेळटा. ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी दुसऱ्यांक संस्कार जावया. लेट अस बी द सॅक्रेमेंट ऑफ जीजस टू दी अदर. आयज घोडी आमी हांगासून बाजारांत वेतोल्या, कामाक वेतोल्या, वेगवेगळे सुवातेर वेतोल्या. हांवें जेजूचो रूपकार दुसऱ्यांक जावंक जाय, दुसऱ्याक हांवें जेजूचो संस्कार जावंक जाय. तेन्नाच की भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी चलून आमी जेजू सोरशी पावूंक जातात. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजून एकचार घडलो तोच जेजू ह्या वेळार ह्या विधीचेर उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जातलो. ह्या जेजू लागीं मागुया. ह्या जेवणा वरवीं आनी किरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटे वरवीं आमचे मदें क्रिस्तांवां मदें हो एकचार घडोवन हाड म्हूण सगल्यांक ही कृपा हें बळ ह्या मिसांत मागून घेवया. उबी रावया. देवाच्या उतराचे मोडणींतल्यान आमी कशे जेजूचे पाटलावदार जेजूक गोवाय जावंक जाता ताचेर आमी नियाळ केला. हेंच आमकां करूंक आमकां कृपा बोळ आमच्या चालत्या जिविताक देवाचो आदार मागून ही आमची खालती मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक वडिलांनी आपणेच स्त्रियेक देवाच्या एकचारान जियेवन पोरचेक हो अनुभव वांटून जेजूच्या आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी चलूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया.
दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमची काकूत कोर. आमच्या सरकारी वडिलांनी दर एका नागरिकाक आपलो धर्म जियोवंक आनी परगटूंक आडकोळ न्हय बोगोर सोंपेपणान दिवंक आनी वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकां मदें फूट घालिनासतना एकचारान समाजाच्या बरेपणान पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमची काकूत कोर. संवसारांत कोविड आनी हेर पिडा सोंपूंक आनी देशा मदें शांती येवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमची काकूत कोर. आमच्या दिसपोट्या मागण्या वरवीं आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमी आनी जेजू बरी खबर परगटचो वावर करतात त्या खात्यान आनी भावा भयणांनी त्रिएक देवाच्या एकचारान वाडोवंक पवित्र आत्म्याचो आदार बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमची काकूत कोर. बापा, ही आमची मागणी तुका आमी उबारल्यान तुजी दयाळ काकुतीन आनी मोगान आमकां कितें फावो तें गरजेचें सदांच दी आनी खेरीत भाशेन तुज्या पुताचो पाटलावदार ओदीक निंतवायन करून आमी तुजींच भुरगीं कशीं दुसऱ्यांक गोवाय जावंक तूं आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नवें. म्हजे भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समोर पिता. ती तूं दोयाळायेन मानून घे आनी तीर बाबार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां गोठाय दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नवें. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसो. आमची कारज ओबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा स्वरूपकाळी आनी स्वरूपतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन बसूंक फवो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो एन्ड्रू आनी ताच्या सांगाती रोगत साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सोपूर्णायेन पोड जोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुवे निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धरून इन देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कॉस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्दाचो गोट पोर गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तूं तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची खिरीत भाशेन म्हापसा वारादांत रावतल्या दर एका कुटुंबाची, दर एका यादनिकाची, माद्रीची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोदवेदार बापा, सर्वोंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आपले गोवाय जावंक जेजू आमकां आपयता आनी ताणेंच आमकां म्हणा तुमकां एकलो हांव सांडचो ना. आपली गोवाय दितना तो म्हणटा हांव तुमकां एकलो सांडचो ना, हांव तुमचे बरोबर सदांच आसतलो. ह्या पवित्र कुमन्या उदेशी आमच्या लागीं तो एकवटान आमकां आमचो लागीं एकवट करता आनी आमकां घोटाय दिता. हे भाशेन ताचे आमी गोवाय जावंक तोरेंच ताचें घोटायेचें देणें आमी शेवंक वेतना हे देण्या खातीर देवाचे उपकार आठून सगळीं आमी बरोबर जेजूनूच शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काडले आमकां शांती. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. एका उतरान म्हाका भलायकी कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला
फकत ताणीच कुमन्यांक घेवंक फुडें सरचें. कुमन्यांव शेवले उपरांत आमी आमच्यो बसका घेतले. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलिसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आतांच आमी जेजूक आमच्या काळजांत शिवला. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ह्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोरबोलिश्ट आणि भोव मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणबाय तुझ्या रक्त साक्षा उदेशी विचित्र तोरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सार जेजून भेटूयलेल्या योधनांची गोठाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सोबेंत सोमेस्त मनशांचे सरभणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर टोनी सालेमा तशेंच देवाचें उतर परगटून प्रवचन केलोल्या फादर आगोस्तीन हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडवळ करतल्यांकूय आमी दिनवासता. आयज बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. आमची दिसपोटी मिसा हे परी जातली. सकाळीं 6, 7:15, 8:15, 9:30 आनी 10:30 वाजता. तशेंच सांजेच्या वेळार 4:45, 5 आनी 6 वाजता. 6 वाजताचे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळचे 6 ते 11 मेरेन आनी सांजेचे 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटूंक सोदतात जाल्यार फुलांचे पयशे बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काची वचून ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून कळोवचें. फाल्यां नोव्हेंबराचे 25 बागियोन कातारिनाची परब जाल्ल्यान सकाळचे 10:30 वाजताचे मीस हांगासर जावचें ना. हें मीस 10 वाजता से कॅथेड्रलांत जातलें. सगळीं उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगाता आमी करुया. बागियोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. ओगेपणान आमच्यो गरजो बागियोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवा लागीं आमी उबारुया. सगळीं बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावूं म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटां. आमेन.